मडगांव पालिका मंडळाचो कार्यकाळ सोंपता. बुधवारा तांची निमणी बसका जाली. बसका बरीच वादळी थारली. आमदार तो तुमको आडोवपा शकता ह्यानी आतां सब्जेक्ट तुका आवडून आयजू बी अशें वाचून दाखो आयजू बी ह्यानी आतां सब्जेक्ट कोण उठत केला म्हाका सांग ह्यानी आतां सब्जेक्ट कोण डिसायड केला लेटर दिता पळय जेपी तुका लेटर बसकेंत कोयर एकठांय करपी एजन्सी नेमपा खातीर परतून निविदा प्रक्रिया सुरू करपाक मान्यताय मेळ्ळी. पालिका महामंडळा वांगडा सद्याच्या एजन्सीचो कार्यकाळ सोंपता. पालिकेचेर आतां प्रशासक नेमतले. आज कावन्सिलाची ऑर्डिनरी मिटींग बहुधा ह्या कावन्सिलाची लास्ट मिटींग अशें म्हणपाक हरकत ना, कारण 26 तारखेक ह्या कावन्सिलाचो टर्म सोंपता. एडमिनिस्ट्रेटर केन्नाची ऑर्डर ताका लागून थोडे ऑफिशियल एजंडा आशिल्ले ते हांवें घाल्या. पयलीं म्हणल्यार 1-2 व्हेहिकल्स आमचे कंडमनेशन आशिल्ल्यो तें एप्रूव जालां. दुसरें म्हणल्यार 2 गाडयो स्टाफाक नवी घेवपाच्यो. म्हणून जो डोर टू डोर एजन्सीज जाचेर खुबशे फाटले दिसांनी रामायण महाभारत जालें. 2-2.5 म्हयने हे प्रोसेस करपाक लागता. आतां मिनिट्स करपाक 8-10 दीस वतले. तातूंत भितर हांव आसतलो काय म्हाका खबर ना. मिनिट्स पळोवपाक मिनिट्स करतकीर ताचें मागीर टेंडरींग प्रोसेस करची पडटा. टेंडरींग प्रोसेस DMA एप्रूवल धाडची पडटा. DMA ती टेंडरींग करची पडटा. टेंडरींग करपाक तांकां एक 12 दीस टायम दिवचो पडटा टेंडर घालपाक. ताजे नंतर ते टेंडर ओपन करचें पडटा. फायनान्शियल बीड ओपन करचें पडटा. ताजे नंतर तें फायनान्शियल एप्रूवल धाडचें पडटा. ताजे नंतर ती वर्कआवट दिवची पडटा. मागीर ते इम्प्लिमेंटेशन हें करता म्हणल्यार आतां 31 जुलयाक ताची ऑर्डर काबार जाता. स्टुडंटा खातीर सगूण गावडे.